Welcome to the Garden of Glory. Today's Bible reading is from 1 Timothy chapter 1 verse 1 to 11, where Paul greets Timothy and reminds him to hold firmly to true teaching rooted in love and faith. तिमोथाक पयलें पत्र ओवेसवर 1 वळी 1 ते 11. हांव पावलू, जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत, देवा आमच्या सडवणदारान आनी जाचेर आमी भरवासो ठेवता त्याच जेजू क्रिस्तान म्हाका धर्मदूत नेमला. आनी तूं तिमोथ भावार्थांत म्हजो पूत जालाय. देवा आमच्या बापाची आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमयाची दयाळाय, वनवाळाय आनी शांती तुका मागता. खोट्या शिकोवणारांक पयस कोर. हांव मासेदोनीक वेतालों तेन्ना तुका हांवें सांगलोलें तशें तूं एफेजांतूच राव. थंय कांय जाणां खोटी शिकोवन शिंपडायतात, तांकां तुवें बंद करची. तशेंच पोलक्या काणयांचेर आनी पुर्वजाच्या वंशावळींचेर ध्यान मौन दवरून वेळ विबाडिनाकांत म्हूण तांकां सांग. असल्या वस्तूंनी पोलके विवाद मात उपजवतात. देवाची येवजण फुडें व्हरूंक ते विवाद कित्याकूच उपकारो नात, कित्याक ही येवजण फकत भावार्था वरवीं फुडें वेता. म्हजे शिडकावणेचो हेतू हो, शुद्ध काळजांतलो, नितळ अंतस्करणांतलो आनी असोळ भावार्थांतलो उपजता तसलो प्रितीमोग आमचे मदें वाडोवंक. कांय जाणां हें सगळें सांडून आनी दुसरी वाट धरून नाका जाल्ल्या विवादांक सांपडल्यांत. असलीं मनशां समोर्त शिकोवंक फुडें सरतात, पूण सांगतात तें आपुणूच समजनात आनी आपलेंच खरें करूंक सोदतात. ताचे विशीं तीं कांयच नकळोत. समोर्त बरी म्हूण आमी सगळीं जाणो, पूण एक मात गरजेचें, तिचो फावो तो उपयोग करूंक जाय. कायदे बऱ्या मनशां पासत रचलोले नात म्हूण मनांत धरचें. ते अधर्मी आनी फोटींग मनशां पासत देवधर्म नासलोल्या आनी पातक्यां पासत रचल्यात. तशेंच भोसडावण्या आनी पवित्र वस्तूंची बिडा नासलोल्या मनशां पासत, आवय बापायचो प्राण घेतोल्या आनी हेरां खुन्यां पासत, सोड्या आनी आपल्याच लिंगाच्या मनशांकडे पोजोडपण करतोल्यां पासत, मनशांक उबारून व्हरतोल्यां पासत, लोबाड्यां आनी लोटीक सोपूत घेतोल्या मनशां पासत आनी रोख बऱ्या शिक्षणाचेर कशेय भाशेन आड वेतोल्यां पासत. हें रोख बरें शिक्षण म्हळ्यार आमी वर्णितांव त्या देवाच्या मोहिमे बरीत शुभ वर्तमाना प्रमाणें आसा तें, आनी हें शुभ वर्तमान देवान म्हजे आधीन केलां. Paul warns against false teachings and empty talk. Instead, the goal of faith is love from a pure heart, good conscience, and sincere faith. The law is good when used rightly, but true life comes through the gospel of Christ. We are called to live in truth and let God's love guide all we do. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your living word that guides us in truth. May this word strengthen us to live with faith, love, and sincerity. Fill our hearts with pure love, strengthen our faith, and help us to walk with a clear conscience before you. Thank you for joining today's Konkani Bible reading.
Please like, share, and subscribe for more readings. God bless you.